बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, येवकार तुमकां सगल्यांक ह्या पवित्र जाग्यार. हे शांत नितळ सकाळीं आमी एकठांय जाल्या. हो पवित्र वेळ आमी जेजू आमच्या सोडवणदारा बरोबर सारूंक. आमचो आयचो विशय ताच्या आवरोणाक तरी हांव हात लायन जाल्यार हांव बरी जातोली. जेजू आमकां आयज आपले पिडेंत आनी कोश्टांत लेगून आपलो भावार्थ तीर दवरूंक आमकां उलो करता. ताचो उलो आयकूंक आनी ताका आमचे मोदें येवकार दिवंक गीत गावया. आर्तटी प्रभू जेजू. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. तुका मोहिमा तुका वंदन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन. उपकारातून करता आमी गायन. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. मोरव्याचो होर तुका भोजन करता. आखे पृथ्वीर तुजी कीर्ती गाजता. सगली रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. 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 सूर्या चंद्रीम आनी तारा समोर उज्वार वागोन परगण करता तसो. तूच सूर्या आनी परजोड तुजो. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. गोड गोड तुका भोगदाळ्यो पेटो. बिजली सगला उज्या पाना सदर. काळकी कृपा पाव
Sagus-Kusutut Prabhu Jesu Amcha Prabhu Jesu Prabhu Jesu Amcha Prabhu Jesu Prabhu Jesu Amcha Prabhu Jesu Prabhu Jesu Amcha Prabhu Jesu. मोगाल जेजू, ह्या शांत आनी शुभ वेळा पासत तुका आमी आर्गां दिता. तुज्या देवपणाचो वैभव सोडून मनशा सोयम घेवन तुवें आमचे मोदें तिकाण केलें. ह्या पासत आमी तुका वाकणटाव आनी ह्या वेळार उड्या रुपान तूं आमचे मोदें हाजीर आसाय त्या पासत आमी तुजी स्तुती गायताव आनी वरे भोक्तीन भावार्थान आनी कालतेपणान आमी तुका नमस्कार करता. देवान आमकां जायतीं देणी दिल्यांत. तांतलें एक व्हडलें देणें म्हणल्यार आमचें जिवीत आनी आमची भलायकी. कितलीं जाणां जायत कालचे राती न्हिदूंक गेल्लीं तीं उठुकूच नात. कितलीं जाणां जायत अपसयेगाक सांपटून हॉस्पिटलांत पावलीं. आमकां सगल्यांक देवान सुरक्षीत दवरल्यात. तर सगलीं आमी बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सगल्या देण्यां पासत गितांतल्यान आर्गां दिवया. गीत गावया अनोद बापाक. Unod Bapa, Unod Puta, Unod Tuka, Povidatmya, Unod
honor tuka, povidatmya, hatu baru tuka din basta sausarakyun magpagsataw ikbutumso trit peso mandun kita Mister Bordo hatu baru tukadin basta sausarakyun magpagsataw ikbutumso trit peso manun kita Mister Bordo dinvas baba dinvas buddha dinvas tuka povidatmya dinvas baba dinvas buddha dinvas tuka povidatmya hatu barun tukadin basta sausarakyun magpagsataw ikbutumso trit peso manun kita Mister Bordo manun kita Mister Bordo Shisun ह्या संवसारांत जियेतना जायत्या पिडेस्तांक बरीं केलीं. तोट्यांक ताणें पांय दिले, कुड्ड्यांक दोळे दिले, कोडकारांक नितोळ केली आनी हेर पिडेस्तांक तांच्या पिडेच्या कोश्टांतलीं मेकळीं केलीं. ह्या कुणा वरवीं आपूण पिडेस्तांचो इलाज म्हूण जेजून आमकां दाखयलें. हें आमी आतां देवाच्या उतरांतल्यान आयकुया. Matebaci शुभ वर्तमान 9 आवेस्वोर वोळी 18 ते 26. अशें ताचे कडेन उलयता थंयच आसतना अवचीत एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजी तूं आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली.
जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो. अकस्मात 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली एक बायल ताचे फाटल्यान आयली आनी ताच्या आवरोणाची देगेक तिणें हात लायलो, कित्याक ती आपल्या मनान म्हणटाली, ताच्या आवरोणाक तरी हांव हात लायन जाल्यार हांव बरी जातोली. फाटीं वळोन आनी तिचेर नदर मारून जेजून म्हणलें, धीर दवर धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केल्या. आनी तेच घडयेंत जावन ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाराच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गोडबोड करतालो ते पळोवन जेजून म्हणलें, भायर सरात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी तीं ताका केणटालीं. पूण लोकांक भायर घालतच भितर वचून ताणें चेडवाच्या हाताक धरलो आनी तें उठून उबें रावलें. ही खबर त्या आख्ख्या प्रांतांत गाजली. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या शुभ वर्तमानान आमकां 2 पेकवण्यो मेळटात. दोनूय पेकवण्यो आमकां जेजूचेर खोल भावार्थ दाखोल करतात. पयले सुवातेर अधिकाऱ्याचे धुवेची खबर मेळटा. अधिकारी एक गिरेस्त मनीस. पुष्कळ क्रेस्काय ताचे लागीं आसली. समाजांत व्हड मनीस तो. पूण ताची धूव जेन्ना सोंपता तेन्ना आपले गिरेस्कायेन तिका परती हाडूंक जायना म्हूण तो वळखून घेता आनी आपलें व्हडपण विसरून कालतो जावन जेजूशी वेता आनी आपले धुवेचेर हात दवर म्हूण भावार्थान आनी ल्हानविकायेन जेजूची मागणें करता. ती मेल्ल्या म्हूण तो जाणो आसलो, पूण जेजूच्यान कितेंय करूंक जाता म्हूण त्या अधिकाऱ्याक भावार्थ आसलो आनी ह्याच भावार्थाक लागून जेजू ताचे धुवेक जिवीक करता. अधिकाराच्या घरा वेतना ताचे फाटल्यान एक रक्तपात जाल्ली बायल येता आनी जेजूच्या आवरोणाक ती हात लायता, कित्याक तिचो भावार्थ जेजूचेर इतलो खोल आसलो की ताच्या आवरोणाक तरी आपणे हात लायलो जाल्यार आपूण बरी जातली म्हूण ती जाणो आसली.
ही आई तिच्या बाबार्थाक लागून जेजू तिका बरी करता. जेजू सगल्या वेळार सगल्या बाबार्थ्यांक तसोच अनबाबार्थ्यांक पातक्यांक पिडेवंतांक गोरजेवंतांक सदांच उक्तो. ह्याच पासत जेजू देवाचो पूत जावनूय मनशा सोयबान आमचे मोदें ह्या संवसारांत आयलो. आमकां ताणें आपली भाव भयण करून घेतली. आमी जेजूक आपलो भाव कसो मानून घेता काय? आमचें गर्व आमचें व्हडपण आमकां जेजूशी पयस ओडटा काय? जसो अधिकारी आपले दुवेचें प्रार्थन घेवन ल्हानविकायेन जेजूशी गेलो, तशींच ल्हानविकायेन आनी बाबार्थान आमी जेजूशी येता काय? आमी आमचे सोस्तोंगी आपलो जबाब जेजूक दिवया. आनी हे वस्तुरी आनी अधिकाऱ्या भाशेन आमचोय बाबार्थ थीर कोर म्हूण गितांतल्यान गावया. गीत गावया D5 बाबार्थाचे दोळे. श्लोक 3 आनी 4. बाबार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बगू आमकां जागोय जेजू. बाबार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बगू आमकां जागोय जेजू. दिसता पळोवंक वेगळी भाशेन जातीन खातीर भोगता जिवन जेजू. ताची उदार तुकूर बाबार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बगू आमकां जागोय जेजू. बाबार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बगू
गोच्या मध्ये असत सगली एकेच तरेर देवा भुरगीं जेजू बाबार्ताचे दोले आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बगू आमकां जागूय जेजू. आमी बाबत्तान आनी ल्हानविकायेन आमच्या जिवितांतलें सगलें दूख कोश्ट पिडा अस्कोतायो जेजूक वोपून आमकां पेकोवणी मागून घेवया. ह्या वेळार कांय मागणी आमी जेजू सोबें उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां. आयज समाजांत मनीस जिन्सां भासाच्या पिडेक लागून कोश्टवतात. हें तांचें दूख कोश्ट हळू करूंक वावुरतल्या वैजांक नर्सींक भलायकी अधिकाऱ्यांक आनी आपकुशेन आपली सेवा दितल्यांक देवान भरपूर आशिर्वादान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां. दूख पिडा संकोश्ट भोगतल्यांक जेजूचे दयाळ नदरेन आमी पळोवंक आनी तांकां इलाज आनी बुजवण दितलीं आमी जावंक देवा लागीं मागुया. जबाब तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां. बापा, आमच्या जिवितांत दूख कोश्ट तुफानां आव्हानां निर्माण जातात तेन्ना आमचो भावार्थ हालता दोलता. असल्या वेळार तुजेरूच आमचो भावार्थ ओकोण करूंक आमकां तुजी कृपा दी म्हूण मागुया. जबाब तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां. जाणट्याच्या घरांनी तशींच हॉस्पिटलांनी कोश्टवतल्या आमच्या पिडेस्त भावा भयणांक आमच्या आदाराची आनी बुजवणेची गरज. असल्या जाग्यांचेर बेड करून तांकां फावा तो आदार दिवंक आमकां उदार काळजाचे कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां. आमकां जेजू लागीं जायतें मागुशें दिसता. आमच्या वाड्यांत घरांत गांवांत जायतीं भाव भयणां जीं पिडेस्त आसात तांकां मनान हाडुया आनी सगलीं बापाक एकाच ताळ्यान उलो मारून बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.